बरी गजाल जाली जे लोकसभेन ST बिल रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे पास जाले आनी खूब एक आंदोलन ST भावान गोंयांत जायते फुडें केलें आनी ह्या हावजान जेन्ना आमी एक कॉलिंग अटेंशन घेतलें त्या कॉलिंग अटेंशनाचेर आमी ST भावांक हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळपाक जाय म्हणून सांगलें. इट वॉज सेंट टू द सेंटर and it was passed. The Chief Minister yesterday at the start said that the Congress party was stalling the bill. I need to clarify, I clarified yesterday as well, there was a Bihar subject of constitutional crisis that was going on in the parliament, and that is the reason why they were getting in the bill at that particular time. But it has been passed, and today these rights that the ST भाव आमचे फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन म्हाका दिसता एक पावल मुखार गेलेलें आसा. त्याच पद्दतीन एक दुखाची गजाल जाली जेन्ना बाब गोविंद गावडेन एक कॉलिंग अटेंशन घालो खास करून उटाचें प्रकरण. आनीक उटाचें हें प्रकरण आज जरी तर चयल्यार उटा म्हणटाय ती एक चळवळ, उटा म्हणटाय ती एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन. एंड वेन डीड इट स्टार्ट इन 2011 एक मेजर आंदोलन जालें आनी त्या आंदोलनान त्या वेळार 2 people लॉस्ट देयर लायफ्स इन बाळ्ळी इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी इन कुंकोलीम नियर. थिंगा तेज नंतर द सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस्ड बाय द एक्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर वॉज शॉकिंग that putting an administrator banning their rights, and the government says it was not the government that did it, it was done as per law. When will you lift that particular ban? When will the ST rights or the tribal rights and the Sarkaran, what have they done? Specifically, he said that no government after 2012, because they were primarily instrumental at that time. Even I lost my re-election in 2012 by a narrow margin of 200 odd votes. And if you look at it, there seems to be a connection. You anyone raises your voice against corruption in the system, in the party, you are axed. You are vengeance. या BJP येवपाची म्हाका दिसता एक systematic ploy to silence the voices of whoever raises their voices against the corruption in the party. आनीक ही हुकुमशाही ही म्हणटाय ती undeclared emergency, day in day out, to stifle the voices of these Uttar people. They have been given strict warnings that you should not, you should not speak. This is whether there is lokshai or whether there is hukumshai. I think it's a clear cut, and it has been exposed by their own party member. This is the sorry state of affairs. ज्या पद्धतीन काल पुलीस डिपार्टमेंटाचेर ड्रग्स, रेप्स, मर्डर्स, क्रायम्स हे वाडत आसा, एक्सायज डिपार्टमेंटाचो सोऱ्याचें प्रकरण वाडत आसा, फायनान्स डिपार्टमेंटाचे ज्या पद्धतीन एक फायनान्शियल क्रायसीस आसा, हे सगळे मुद्दे आमी काल एक्सपोज केल्ले. आज मायनींग जे मुखेलमंत्री म्हाका दिसता तेणें एक इव्हेंट करपाचो, आज स्टार्ट जातलें, फाल स्टार्ट जातलें. So many times he's given assurances to the people. He has failed the state's economy that was vibrant during the Congress time. And he mining bond came. जे प्रकरण आले 35,000 crore scam. Today, if you look, it was narrowed down to 350. And there's recovery paso आज mining companies are करें then करो. So it was all a jumla that started in 2011 when Digambar Kamath was the Chief Minister, and he is silent today. I hope he speaks today because he was also part and he was accused. So चोयल्यार म्हाका दिसता आज 20 डिमांड, कल सिल्वर क्राउन आज 20 डिमांड. So total 45 portfolios. As I said and I continue to, the Chief Minister is fat in portfolios, not fit. काल कसिनोची आम उलयले ज्या पद्दतीन GST 10,000 ते 12,000 crore रुपया recovery that it is pending in the court, in the Supreme Court, that is due for so many years. Secondly, illegal gambling jata as per norms are not followed. These norms are not followed. This is completely against the revenue state agyopak. Pending dues je kotyani rupiyan je yopak. The government doesn't seem to want to recover it. And
कसिनो भायर इलिगल गॅमलिंग जे पण सगळे आज मोडकोय जात मार मोडको ओपन आहा क्लोज आहा सगळे खबर आसा इज इट लिगल ऑर इलिगल हो प्रश्न तुमी पयलीं मुखेलमंत्री घालपाचो मागीर अशें करून काल आमी पयले गोविंद गावडे बीजेपीचे एग्रेसिवली गेलो तशें समज गोविंद गावडे इन फ्युचर तुमकां अप्रोच जालो जाल्यार तुमी ताका वेलकम करता सी अप्रोच इज सेकंडरी we are fighting here today for the rights. He was fighting for ST rights. It is our duty to support him because it is a genuine issue that people ST rights have lost their basically certificate diupache prakaran and all these things. It seems to be a political vengeance. So let's see what happens, but I will not comment on the political part of it. Today it is our duty that we stand with whatever injustice has been done against the ST brothers. So issue based तुम्ही ताका सपोर्ट करतले? No, not a question of issue based more. Whatever मुद्दे सगळे सपोर्ट केलाय मरे आमी सगळे दुसरे आमदार आहाय मायकल लोबो केन्ना हाडटालो आनी मातशें बंद जाला 8 तारखे जात दिसता कितें जात बरपण जात जाल्यार खबर ना म्हाका पण ते मातशें एग्रेसीव जाला मातशें जाम जाला जाम केला जाल्यार खबर ना. Yesterday there was no talk regarding the job cash for job issue. No, see, cash for job issue in regards to employment, we spoke about it. It comes under labor and employment. We spoke about several things, several calling attention. Zero hour mentioned also. We spoke की ज्या पद्धतीने transparency आसपाक we spoke on staff selection commission. Why staff selection commission under GAD? You check. I spoke on it. Thank you. Action झाली तुम्ही API action केलं काय? हां काल तुम्ही गॅमलिंग इशू काढली ॲक्शन किती झाली रेड मारली झाली की नाही हांवें थंय उलयलें मरे तो रेड मारून आनी कितें सरप्रायज फॅक्टर खंय आसता जेन्ना एसेंब्लीन उलयलें तो कितें इलिगल करता तें फाटली कुठली कळ्ळे आसतलें तेणें मागीर आनी कितें आहा रेड मारपाची आतां रेड सदां मारूं बेसीक जाय कितें गेमींग कमिशन म्हणटा तें गरजेचें ताजेर एक गळो दवरपाक एक गव्हर्मेंट इन्स्टिट्युशनल मेकॅनिझम आसपाची गरज आहा जी आज कसिनोचेर ना. पुलीस वता जाल्यार वता पुलिसांच्या बॉल्सांत घाल जाल्यार पुलीस वचना ही परिस्थिती कमिशन तें हाडपाचें आशिल्लें आतां न्ही मनोहर पर्रीकरान तेन्ना एनावन्स केलें हो सरकार कित्याक गेमींग कमिशन हाडना आनी हे आमचे असले आमदारांनी काजिनोन वचून हें जर करचें पडलें हांवें आतां कोणाक करपाक लायना फाल्यां हांवूच पर्सनली वचूंक सोदता हांव कायदो पळयतालो जर गोवन कॅन गो ते 3000 रुपया दिवन आतां आमी वचून आमी करचें पडलें एवरी डे आनी हांकां कितलें मेळटा तें मागीर आनी सांगचें पडलें. रेड मारली दाखयला ताणें की बाबा विजय सरदेसाय उलयता तें आमी आयकता म्हणून तो कान उगडो आसा पूण तें रेडीन कितें जातलें हाजेर हांव आय एम नॉट व्हेरी होपफूल बिकॉज द मोमेंट आय स्पोक ही मस्ट हॅव शट डावन दॅट ऑपरेशन लायव्ह गेमींग त्या दिसा खातीर तरी बंद केलां आसतलें. मागीर दुसरें म्हणल्यार कितें आहा थंय उलोवंक ताणें दिवंक ना तो बेल मारीत आसा तो मोवीन गुदिनान हाडलो ताका हाका डायजीक आनी बेल मारूंक लायलो ते थंय कितें आहा की एरिया इतली अलर्ट आसता ते वापरतात इतली ताजेर करप्शन आसता. सो देर आर सो मेनी थिंग्स बिहायंड दीस कसिनोज which I would have explained but I did not get a chance to. गेमिंग कमिशन कितले वर्सात जाले अरे कित्याक जायना कित्याक हांकां मेळटा न्ही म्हयन्याचे हांकां पडटा आसतले 50,000 हांकां कित्याक जायना एक्सायजाचे सुद्दां तुमी काल ते सांगलें मरे जय माता दी म्हणून तो म्हणटा जय म्हाका दी म्हणून सेमच आन्सर हॅपी आहा तुमी कालच्या इतले तुमी एक्सायजाचे इशू काडले आयज 20 अरे बाबा एक सांगना 45 पोर्टफोलिओ जेन्ना एक मनीस घेवन आसा तो आपल्या कॅबिनेटाचेर कितें सांगूंक सोदता की ताका फेतूच ना हे कॅबिनेटान की हांच्यान तें जावचेंच ना हे जे एडॉप्ट केल्या पळय ताणें आमदार आनी मंत्री केल्या हांच्यान तें गोंय चलोवंक जावचेंच ना आनी ताका तांचेर कसलेंच कॉन्फिडन्स ना म्हणून तो इतले 45 घेवन बसला न्ही नाजाल्यार कित्याक घेवन बसपाचो आज 20 पोर्टफोलिओचेर आहा आज आमचें भुरग्याचे फावंडेशनल लेवल टू भुरग्याक वयर काडून युनिवर्सिटीन व्हरून ताका खंय धाडपाचो मार्साचेर काय चंद्रार धाडपाचो तें सगळें आज आहा कशें उलोवप कितें करप विकसीत भारत 2047 जर जातलें जाल्यार हो विकास म्हणटा तो गांवांत पावूंक जाय सगळो विकास तो रेवेन्यू येता म्हणटात ते हांवें काल कितें दाखयलां रेवेन्यू कसो तुमी चुकयतात आनी तो रेवेन्यू आनी कोणाच्या बॉल्सांत कसो वता तें हांवें दाखोवन दिल्लें पळय स्टिंग ऑपरेशन करप म्हणल्यार एक मातशी एक इंट्रस्ट चड करून फोर्थ इस्टेट मिडियाक हाडपा खातीर हांवें हें केल्लें आहा
आतां तुमी करा तेंचेर सांगता हांव एक दीस जर आमदार जायनाशिल्लो जाल्यार जर्नलिस्ट जावपाचो कोण जॉबाक लावपाचो तो नको हांव जाय ते भशेन बरयना म्हणटकच जॉबा वयलो भायर काडून उडोवपाचो जाल्यार म्हाका खबर ना पूण आय वूड हॅव गॉट अ जॉब आय थिंक एज अ जर्नलिस्ट आमदार जाल्यार जर्नलिस्ट जावपाचो म्हणटा अशें म्हाका दिसता कांय मिनिस्टरूय एकटो एक्टर जावपाचो म्हणून आमी एक्टर बिक्टर केन्ना चिंतूना जर्नलिजम बिकम नॅचरल फॉर पीपल हू कम फ्रॉम द स्ट्रगल आमी म्हजो हांव स्टुडंट मुवमेंटांतल्यान बी आयिल्लो मनीस हय आयिल्लो तो म्हाजे बरो सिनियर कसो यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आशिल्लो कालूच इश्यू काडलो तो म्हणल्यार एक पुलीस कॉन्स्टेबल आतां एजंट जाला कलेक्शन इतलो कंप्लेंट सुद्दां एक जायना नविदा तशी कांय ना तातूंत पूण काल दिसान पर्टिक्युलर केस नांव दिल्लें ही नविदा पुलीस कॉन्स्टेबल एजंट आसात तांणी घरां बांदल्या तांचे कितें तें मार्बल घाल्या गाडयो घाल्या बायलेच्या नांवान प्लॉट घेतात हें सगळें तातूंत कांय नविदा नविरेशराव आं सो हे नविदा तातूंत कांय ना रे पूण कितें आहा काल दिसान पर्टिक्युलर केस सायड केल्ली so many things which we couldn't discuss. I'm telling you, I said that I will discuss only 10 out of the 25 demands. Give me time for 10. They didn't give me time for 10. So I'm not happy with the way I discussed, but I tried to make the most of whatever I could. It's eventually you feel disappointed, but what to do? Second, कितें आहा आमी खूब कडेन लोकांक मेळिल्ले तांचे इश्यूज आमी रेज करतात हांवें एक इश्यू जो रेज केला इज विथ फॅक्ट्स एंड फिगर्स इन्क्लुडींग द फ्रिडम फायटर तो नायक म्हणटात पंचायती निकाल आय थिंक दीज आर ऑल केसीस वीच आर नॉट कुक्ड अप उगीच अशें करून पेपराचेर तुमच्यो वाचिल्ल्यो खबरो न्ही हांव ते गांवांत गेलां ते गांवांतल्या लोकांनी म्हाका सांगलां ते ताजे इश्यू हांवें रेज केला सो तो करूंक मेळूंक जाय जर करूंक मेळना जाल्यार लोकशाही खंय हो प्रश्न ओके थँक्यू एकलो एएसआय आहा काल सांगूंक विसरलो हांव एक एएसआय आहा सिमू देसाय ताजी बायल 2023 कितें तरी ESI हॉस्पिटलान एडमीट जाली बरी आहा बरें कितें करता आनी ते ट्रिटमेंट दिता टाक करून ती बायल मेली हो पुलीस ESI तो आतां रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट ती मेडिकल लिगल केस रजिस्टर्ड जावन हाजें सोक्ष मोक्ष जावचें सिमू देसाय म्हणून ESI तो ESI हॉस्पिटलान ताजी बायल भायर पडली ताका न्याय मेळना पुलिसाकूच तर न्याय मेळना आसा आनी पयला आसतना काल खूब उशीर जालो आमी पळयता की जो मुखेलमंत्री आसा तेणें पयलूच जे असेंब्ली सेशन ते कटेल केले आनी कमी दीस केले आनी आयज तो लोड जो आसा तो दिसून येता पूण ऑपोजिशनाचे कितलेशे विशय जे आसा ते उरता कारण कितें आसा की चड डिमांड्स घेतलेले कारणाक लागून ते उरता तशेंच हांव सगळे आमचे ST भावांक आनी भयणांक सगळ्यांक कॉन्स्टिट्युशन म्हणटा की काल जे एक खूब म्हत्वाचो डिमांड जो आसलो पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली हेजो एक जो भाग आसलो तो म्हणजे बील पास करपाचो तो काल एक लोकसभान पास जाल्लो आसा आतां राज्यसभान वयतलो तशेंच बाकीचे जे इम्प्लिमेंटेशन आसा तें इम्प्लिमेंटेशन बेगीन जावचें हीच मागणी करता आमचो हो जो डिमांड आसलो हो प्रत्येक ST बांधवान कितलोचो झूज जो आसा 2003 सुरवात केल्ली ती अजून पर्यंत ती झूज झगडत आसा 2025 जाले काल पासून विधानसभेन हो विशय जो आसा तो हांवें काडलो की केन्ना पर्यंत जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन हें मेळटलें आमी अपेक्षा करता की जसो मुखेलमंत्र्यान आश्वासन दिल्लें की 2027 पर्यंत हें जातलें म्हणून हीच जें आश्वासन आसा तें पुराय करून हें फुडें जातलें अशी आमी अपेक्षा करता थँक्यू 25 आज 20 45 एक म्हणटाय कितें एक म्हणटाय भाजपाशाय आकांत काळ म्हणून कितें आकांत काळ म्हणजे एमर्जन्सी भाजपाशाय आकांत काळ 45 पोर्टफोलियोज 25 काल उडयले आनी आज 20 सो कितली जस्टीस म्हणल्यार कांय खबर ना पूण हे जे आकांत काळ जालो हे भाजपाशायेन तितूंत तुवें चोयलां सगळे फेक प्रॉमिसीस फेक सर्टिफिकेट्यो तेंगेलोच लिडर फेक सर्टिफिकेट कोता आतां तेंच्या अंडर फेक NOCs कोताय तुमकां चोयलें जातलें आतां आयज पेपराचेर येयलां बोगस NOCs इन पोंडा अनदर स्कॅम म्हणटा ते बोगस NOCs सो ह्यो बोगस NOCs बोगस सर्टिफिकेट कित्याक करूं पावताय हे भाजपाशाय सरकारा अंडर हे भाजपाशाय एमर्जन्सी जी येयली आमकां ती आयज सगळें करून कित्याक जाता कित्याक कोण कोणाक कांय कोना
कितें कर यू कॅन डू एनीथींग एंड एवरीथींग तूं तेंचे बारा आसपाचो तूं कमळा बारा जर तर आशिल्लो तुज्यान कितेंय करपा जाता आनी ही परिस्थिती आज NOC पयर फाटल्या दिसान तेंगेले लिडरान फेक सर्टिफिकेट कोता कांय केलें ना तेका धरून भितो घालपा जाल्लो तेका जर धरून भितो घायल्लो जाल्यार मेसेज वूड बी व्हेरी क्लियर न्हू की यू कॅनॉट डू एनीथिंग वी डू नॉट टॉलरेट रॉंग थिंग पूण तेच मेसेज पास जायना म्हणटरी सगळें फेक जायत रावतलें आज 20 पोर्टफोलियो जाय काल वी कुड नॉट गिव जस्टीस फॉर ऑल द पोर्टफोलियो कित्याक 20-25 मिनटां भितर तुज्यान एक 25 पोर्टफोलियांचेर उलोवपाकूच जायना हांवें सुमार एक 10-12 पोर्टफोलियांचेर हांवें रायट पुटअप हांवें तेंगे काल आल्कोहॉलाचे स्कॅमाचे जे आहा 13 वर्स पयलीं जालो तें काडलां मागीर तेज्या पयलीं पुलिसेगे काडलां कित्याक पुलीस जाताय दोतोर कित्याक तांकां आनी कांय पुलिसींग करपाक कोण बायल मनीस मेळ्ळी ते दोतोर जाले ते बायल मनशां रेप जाल म्हणून आनी म्हणून जायना ती मेंटल म्हणटाय ते सो दीस इज हाव दे आर बिहेविंग गेल्या त्या वर्सा तुमकडे आसतलो एसलेच अगस्ता म्हयन्याकूच मडगांव एक इन्सिडंट जाल्ली आनी एक आदोगादान विसल ब्लो केल्ली ती सारकें ना म्हणपा लागल ते आतां काल चल तुमी अशें जाता सो सरकारा मरे कितें काय प्रॉब्लम आहा हे सरकारा दुयेंस जालो हे दुयेंस जालोलो सरकार आनी हे दुयेंस जालो सरकारान दुयेंस जालो मिनिस्टर आहाय आनी आमची भंय आहा आमकां भिवपाक आसा की आमकां हें दुयेंस लागत म्हणून आम उलो आहाय आमच्या 7 जाण आहाय हे दुयेंस लागनाचो उलो आहाय थोडे जाण दुयेंस जावन तेंकां दुयेंसान ऑलरेडी ते सुद्दां मान गेले तेंकां दुयेंसान सो वी वील ट्राय आवर बेस्ट आम वॅक्सिनेट जावन 3.5 वर्स उलो आहाय हे 1.5 वर्स टर्म आनी वॅक्सिनेशन घेवन घोट जातले आनी आमी गोंयच्या लोकां पासत आमी वावरतले तेंची काल एक इश्यू काडला तो म्हणल्यार तालुसान एक पुलीस ऑफिसर कॉन्स्टेबल आतां एजंट जाला म्हणून कलेक्शन एजंट हेजे तुमकां दिसता एक्शन जातली कशी कित्याक कंप्लेंट हेच्या पयलीं खूब जाल्या तेजे हे मरे पुलीस कलेक्शन एजंट इज 100%. हांव नवो आमदार जालो तेन्ना तुमकां याद आसतली हांवें एक हें काडलो आनी कोलवा कॉन्स्टेबलाक पॉयंट केल्लो आनी तो केशव म्हणलो भुरगो दिसमागतो तेजें नांव याद ना म्हाका सारकें आनी ताका थिंगाचो सस्पेंड केल्लो आनी सस्पेंड करून परत येयल्लो तो कोलवा पुलीस स्टेशनान आनी पुलीस स्टेशनार परतून येवन तो मागीर बिचोली CMागे कॉन्स्टिट्युएन्सी वचून तेणें चोरी घेतलेली आनी ताका मागीर थिंगसून टर्मिनेट केल्लो सो हें पयलेसो रॅकेट चलता आनी हें कित्याक चलता हें चलता कित्याक हें भाजपाशाय हुकुमशाय जे एमर्जन्सी येयलो आहा तेजे अंडर चलता कित्याक कोण कांय कोना ST रिजर्वेशन बील काल लोकसभान पास जाल्लें तुमकां कितें सांगचें दिसता पयली सुवातेर हांव आमचे पंतप्रधान मोदीजी तेजी टीम सगळी आनी जे लोक BJP बरोबर आसा सपोर्ट करपाक त्या लोकांक हांव सगळ्यांक धन्यवाद दिता पूण एक गजाल मुद्दाम करून सांगपाक तुमकां बील पळय काल जें पळय पास जालें तें ऐतिहासीक बील आसा पूण तेजे पयलीं हें बील खूब पयलीं पास जावपाक पूण ऑपोजिशनान खुबशे म्हणजे अडथळे आयले कारणान हें बील जें पळय बेगीन जावपाक जाय तें जालें ना आतां प्रयत्न आसतले सरकाराचे आनी हे प्रयत्न जाल्या पयलीं तेन्ना कशें आसा की आमचे मुख्यमंत्री माजी डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तेजे मंत्रीमंडळ आनी सरकारी आनी बाकी सगळ्या लोकांनी जे आमचे BJPचे लिडर ह्या लोकांनी जोर धरून हे बील काल पास जालें खंय लोकसभेक जाल्या पूण हांव एकूच म्हणन की बील पास जालें म्हणून आयना लोकांचे पळय लॉंग पेंडींग जी पळय डिमांड आसलेलो तो डिमांड जर खरे पद्दतीन जर तो चालीक लागलो जाल्यार येता त्या फॉर्टकमींग 2027 इलेक्शन ह्या लोकांक रिजर्वेशन मेळोंक जाय परत एकदां सगळ्यांचे जे लोकांचो हितून भितर सहभाग आसा त्या लोकांक हांव म्हणून धन्यवाद दिता प्रयत्न केल्यार शक्य आसा टायम आसा तितलो आनी आमकांय विश्वास आसा त्या पयल्या सरकाराचो शक्यतो हे दिवपाचें थँक्यू सर